प्रेस दवरलेलो आसा 2019 कार्निवल लागीं पावल्लो आसा आनी डेट ऑलरेडी अनावन्स जाल्या. टुरिजम डिपार्टमेंटान मिटिंगूय जाल्ली आसा. सो दोन डेट आसा, दोन 2 मार्च 2019. सो 2 मार्च 2019 पणजेन कार्निवल आसतलो. रूट आसतलो सेम लास्ट इयर जाल्लो तो फ्रॉम सायन्स सेंटर टुवर्ड्स दोनापावल. सिटींग अरेंजमेंट आमी सारके वेवस्थीतपणे हे करतले. सो स्लायटली चेंजीस आसतले. आमचे प्रेस मिडिया फ्रेंड्स तांकां आमी स्पेशल सिटींग अरेंजमेंट दवरतले. तशेंच आमचे सगळे कॉर्पोरेटर्स आसा तांकां स्पेशल सिटींग अरेंजमेंट दवरतले. तशेंच आमचे टुरिजम डिपार्टमेंटान अनावन्स केल्ले आसा की 26 lakhs इन्क्लुडींग प्रायजीस तांच्यांनी आमकां स्पॉन्सर केल्ले आसा. तशेंच आमचे आमी आतां कमिटी हें केल्लें आसा. सो कमिटीन आमी सगळे आमचे फाटले हिरोज जे आसा कार्निवल ऑर्गनायज करताले तांचे कडेन आमी 2-3 बैठकां घेतली आनी आमी दिसलें की हातूंत प्रेजिडेंट कोणाक करचो. सो आमकां दिसलें आमचो सिनियर मोस्ट आमचो तिमोथी हेजें आमी नांव सगळ्यांनी सजेस्ट केलें आनी आमी ताका प्रेजिडेंट करतलो. प्रॉमिनंट जागे आमचे आहा पणजेचे, जशे परी दोनापावल, मागीर कारांजाले, आल्तीन, मोयान, बाटले एरिया, रायमद्रा आनी अशा जाग्यांचेर आमी एक्टिविटीज करूंक सोदता. जशे परी तियात्र, खेळ तियात्र. आमकां चड इम्पॉर्टन्स दिवंक सोदता आमी खेळ तियात्राक. प्लस म्युजिकल शो हे आमी ते 4 दीस ते आमी करूंक सोदता. बेजिकली 3 दीस आमी करूंक सोदता कित्याक चवथो दीस बेजिकली डान्सा खातीर. सो विथ दीस ओली प्रेसाचेर हांव रिक्वेस्ट करूंक सोदता कोण जे आमकां हें दिता ते प्रपोजल धाडूंक शकता. खेळ तियात्रवाले कशें कितें काड करूंक जाय. सो आमी ते एक्सेप्ट करतले आनी ह्या जाग्यांचेर आमी करूंक सोदतात. कित्याक बेजिकली आमचे सगळे कॉर्पोरेटर म्हणटा पणजेन एकच जागे कडेन जाता, दुसऱ्या जाग्यांचेर जायना. सो सगळे कडेन जावन कार्नावालिस्ट सगळ्यांनी एकठांय जावन करून घेता. The route, divided route in 3 zones. 1 kilometer, 1 zone. 1 zone is for parking of please. They got. First zone is for parking of floats. Second zone is for preparation. That means entertainment, with pandas and all these things. The third zone is parking for after King Mohammed floats. My suggestion last year route I'm not satisfied with that. I want that King Mohammed float start from Donapala route to Panjim this way. Donapala route from Donapala to Panjim, because I can plan that. My suggestion is to plan to keep all groups in advance, just to avoid gaps. Slowly, one by one to come to the end.